आयकपेलो तुमकां खबर आसाच रस्तो खंय वतले जाल्यार आमकां रस्तो लागता आनी रस्त्या वयल्यान आमकां परत घरा आसा तशी वेवस्थीत सेफ येवपाक जाय आनी ह्या रस्त्याक सुरक्षा दिवपा खातीर आमकां आमचे गोंय सरकारान आमचे अधिकारी नेमिल्ले आसात आनी वेळार वेळार ते आमची काळजी घेतात आनी आमचे बरोबर तुमची सगळ्यांची काळजी घेतात रस्त्यांची काळजी घेतात आमचे सांगातान आसात गोंयच्या येरादारी खात्याचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे अतिरिक्त संचालक संदीप बाब देसाय. संदीप बाब, तुमकां माय मोगाचो काळजाचो पणजी केंद्राचो येवकार. नमस्कार. हय, तुमी आज स्टुडियोंत आयल्या आमकां खूब आनंद जाला. एक रास्ता है जिंदगी और इस जिंदगी को लेकर हमें आगे जाना है म्हणटकच तुमकां पळोवन आमकां आमचे भितरली सुरक्षा म्हळ्यार कितें, रस्त्या वयल्यान आमी गाडी कशी चलोवप, रस्त्यार आमी कशे पद्दतीन लोकांची काळजी घेवप, ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां तुमचे तर्फे कळटात. तुमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान येरादारी खात्यान एसिस्टंट मोटर व्हेहिकल इन्स्पेक्टर म्हणजेच RTO, जाका आमी सहाय्यक मोटर RTO म्हणून तुमी थंय जॉयन जाले. उपरांत एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सहज संचालक जाले आनी आयज तुमी संचालक अतिरिक्त संचालक येरादारी खात्याचे म्हणून रुजू जाल्ले आसात आनी तुमकां मोगाचो येवकार दिता आसतना हो रस्तो सुरक्षा आनी सुरक्षा आठवड्याच्या निमतान रोड सेफ्टी विकाच्या निमतान कांय गजाली आमच्या लोकां मेरेन पावोवपा खातीर तुमी आज स्टुडियोंत आयिल्ले आसात. तुमकां मोगा काळजाचो येवकार. संदीप बाब, रस्तो म्हळो काय खुबश्यो गजाली आमचे बरोबर येतात. आमचें आमचे आरोग्याच्या संदर्भांत आयिल्ल्यो कांय गजाली, कांय अपघात, ह्यो सगळ्यो गजाली येतात. म्हणटकच तुमकां येवकार दिता आसतना आमचें जिवीत अपघाता विरयत जावचें ही प्रार्थना आमी आमच्या परमेश्वरा कडेन करुया आनी इस रास्ते को हम जिंदगी मानेंगे आनी ह्या जिविताक आमी घेवन रस्तो सुरक्षा आठवड्याच्या निमतान रोड सेफ्टी विकाच्या निमतान आमच्या स्टुडियोंत आसात डायरेक्टर सर संदीप बाब देसाय. संदीप बाब, तुमकां पद खूब आवडलें आनी रस्तो म्हळ्यार आमचें जिवीत आनी तुमी आज आमच्या जिविताच्या रुपानूच आमच्या स्टुडियोंत हजर आसात आनी आमचे कॉलर आमचे सांगातान आसात. हॅलो. हॅलो. नमस्कार बाब. सांग. कोण उलयता? हांव सदा देसाय. सदा देसाय. खंयच्यान उलयतात बाब तुमी? आमी मडगांव. अच्छा अच्छा. संदीप बाबा कडेन उलोवंक जाय तुमकां न्ही? ओके. सर, तुमकां. सदबाब, कितें वाहतुकीच्या नियमान तुमचे कितें प्रश्न विचारपाचे आसा तुमकां? सायबा, आमकां कांय प्रश्न म्हळ्यार अशें कितें, जी जंक्शन आसा न्हू कोल्ल्यान, चार जंक्शन, 3 जंक्शन, थिंगा मातशी प्रॉब्लेम जाता ट्राफीक. थिंगा एक कोणी जाल्यार एक साहेब RTO साहेब कोणी जावं जाल्यार आनी कोण चेकिंग जाय. सदबाब, तुम्ही वाहतुकी संबंधित प्रश्न म्हाका विचारले म्हणून खूब बरें दिसलें. जे प्रॅक्टिकल क्वेश्चन विचारला तुम्ही की ट्रॅफिक कंजेशन जाता म्हणून तुमचें म्हणणें आसा आनी तेजे खातीर तुमकां येतना वयतना लोकांक त्रास जाता. तेजे खातीर आतां आमी गोंयभर जशी गोवा युनिवर्सिटी जावं खुबशे जंक्शनांनी आमी हें बसयल्लें आसा, कितें सिग्नलां बसयल्लीं आसा आनी त्या सिग्नलाचेर कोणी थोडे ती सिग्नलां माननाय बी, तेंचे खातीर आमी स्पीड रडार्स आनी स्पीड गन्स आनी स्पीड कॅमेराज दवरले आसा. आनी अशेंच ट्रॅफिक पुलीस आसा तें मॅन्युअल काम जालें, पूण आमचें इलेक्ट्रॉनीक सिस्टम जी आसा तेजेर आमी हें सगळें ट्रॅफिक कंजेशन मॉनिटर करचें पडटलें आनी आमी मॉनिटर करता. पूण कांय जाग्यांनी आमी पावले ना. अशें आमी प्रत्येक जाग्यार एक 92 कॅमेराज घालतले आनी सिग्नल्स घालतले हें ट्रॅफिक कंजेशन कमी करपा खातीर. आनी मॅन्युअल जे पळय पुलीस ज्या जाग्यार रावता ते रस्त्याचेर कमी दिसतले हेजे फुडें आनी आमी सगळ्यांक ती सिग्नलां बसयल्ल्या कारणान आमची ट्रॅफिक वाहतूक सुरळीत जातली. जावं शकता. ना साहेब, हें तुगे खरें आसा, पूण हें बरें हें डिसिजन आसा. पूण एक कॉलेज, आमची स्कूल, थिंगा सिग्नल जाय आनी कॅमेरा जायच. हे सगळे स्कूल कॉलेजीस आसता आमी स्पॉट्स आयडेंटिफाय करतले आनी थंय आमी आमचे वाहतूक खाते ट्रॅफिक पुलिसाच्या माध्यमांतल्यान हें आमी तुमकां प्रोवायड करतले ज्या ज्या जाग्यार कंजेशन जाता. जालें तुमचें समाधान?
जालें 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 जालें. देव बरें करूं. असोच आमचेर मोग आसूं न्ही. फक्त आसूं. संदीप बाब आसा म्हणून तुमी फोन केला. हरशीं करात आमकां. त्याचे काय ना संदीपाब आमचो पयलींच्यान 20 years ओल्ड आमच्या केप्यासून खूब हेल्प केला. अच्छा. कसलेंच हेका लर्निंग जावं ट्राय जावं कितें कांयच Very good. टेन्शन ना. हय 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 हय. हय They are खूब always with the cooperative with the people. हय हय हेल्पफूल आणि सगळ्यांक कॉपरेट करपी म्हणून तांची नामना आसा. नामना आसा. हय हय आतां रिटायर जाता म्हणल्यार पसून लोकांक खूब दुखदुखी जाले आतां. खूब जाणां फोन येता आमकां. आमचो साहेब रिटायर जाता, आमचो साहेब रिटायर जाता. केपें हय. पसून सगळीं म्हणटा अरे आमचो तुजो साहेब बरें रिटायर, तुजो साहेब रिटायर. थँक्यू डियर. देव बरें करूं. आं हय हय संदीप बाब ताणी सांगलें तें सारकें सांगलें म्हणजे तुमच्या संदर्भात. आतां रस्तो सुरक्षा जी आसा म्हणजे ती फक्त अमके कडेन अमके जाग्यार म्हणून ना. आतां रस्तो सुरक्षा म्हळ्यार जंय पूल सुरू जाता ब्रीज थंय प्रॉब्लम येता. परत तुका शहराच्या हातून जंय चौक आसता थंय प्रॉब्लम येता. आनी अशा वेळार जे प्रॉब्लम्स येतात ते प्रॉब्लम हँडल करपा खातीर येरादारी खात्याची एक वेगळे तरेच्यो ज्यो जबाबदाऱ्यो असतात. आनी कांय प्रश्न जे वाटसरूचे किंवा गाडी चलयतल्याचे लोकांचे आसता तांची एक मर्यादा आसतात. म्हणजे तांचे कडेन एक ह्या संदर्भात जाणून घेवपा खातीर तुमचें येरादारी खातें कशा पद्दतीन लोकांक अवेलेबल आसता. रस्ता सुरक्षा, हय रोड सेफ्टी हय हेजेर उलयता आसतना हें आमचें दळणवळण खातें, वाहतूक खातें, येरादारी खातें, हय. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, RTO हय. अशे विविध नांवांनी हें आमचें डिपार्टमेंट वळखता. हय. आतां आमची एक जापसालदार आसता आनी जबाबदारी आसता हय की हे आतां वाडते अपघात, हय ज्या अपघातांत जे यंग भुरगे वयता हय आनीक आतां कितें पयलीं सारकी एक फॅमिली कशी जॉयंट फॅमिली ना. हय आतां आवय बापायचे एकटेंच भुरगो आसता हय. किंवा एकटीच चली आसता. हय हय आतां फाटले 10 वर्सां आमकां अशें दिसून येता की एकटो भुरगो जर जालो जाल्यार आवय बापूय पुरो म्हणटा. हय ध्यान आनी एक जर चली पयली जाली जाल्यार पेरंट्स आर गोईंग समटायम्स फॉर सेकंड. हय आतां 40 to 45% अशें दिसून आयलां हय. की जे यंग भुरगे बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 हय. to 25 हय. हे रस्त्या अपघातांत मृत्युमुखी पडल्या. आतां कशें आसता की भुरगे म्हणटे आवय बापाचें एक आस्त आसता हय. संवसाराची एक जीण जगतना हय. की सुरवाती आवय बापूय एक भुरगो एक कपल आसता हय. आनी तेंची भुरगीं जालीं तेंचे भुरग्याक पळोवन तो फुडले संवसाराची वाटचाल आसता. हय हय म्हणल्यार ते एक नेक्स्ट जनरेशन कशें हय. आनी ती प्रत्येक वेळार पळयतना आपणे भुरग्याक वाडयताले कशें, शिक्षण दितले कशें आनी बरो एक नागरीक कसो बनयतलो हय. आनी तो स्वता पांयार उबो रावतलो कसो नेक्स्ट जनरेशन हेच विचारांक आसता. हय. आनी असले विचारांचेर जेन्ना हय आमकां एक कॉल येता. हॅलो ना ओके असली विचार जेन्ना पळय आमकां तकल्या येता आनी त्याच वेळाचेर जर तो भुरगोच जर खंय जर अपघातांत गेलो जाल्यार त्या आवय बापाच्या स्वप्नाचो सुराडा जाता. हय म्हणल्यार एक सेंटिमेंटल लॉस जाता त्या आवय बापायक. हय गेल्लो तो मनीस गेलो पण बाकीचे जे पळय जगता म्हणल्यार तेजी फॅमिली जगती एक हाफ डेड फॅमिली अशी उर्वरीत आयुश्य आपल्या काडटा तेन्ना भुरग्यांक गाडी दितना एक जतनाय घेवपा जाय की ल्हान अंडर एज लायसन्स गाडीक दिवची न्ही. कित्याक ह्या संवसाराक जन्म आनी मृत्यू देवान आपल्या हातीन दवरला असं म्हणटा. पण हो मृत्यू जर आमची देवा हातीन ना तो आमच्याच हातीन आहा. यंग भुरग्याक बरोबर एक टायम बॉम्बूच घेवन भोंवता म्हणल्यार खंय तो स्पोर्ट जावन खंयच्या वेळार तो मरत तो सांगूंक जायना. अशी परिस्थिती आज निर्माण जाल्ली आसा. कित्याक 40 ते 45% हे अपघात आमगेले अशे तरेन जाता आनी लोक मृत्युमुखी पडटा. हय पूण एक येरादारी खात्याचे संचालक ह्या नात्यान तुमचे कडेन अशे तरेचे रस्त्या सुरक्षाचे बाबतींत कोणाकी कितें प्रॉब्लम अशे तरेचे प्रश्न हँडल करपाक तुमचे कडेन कितें वेगळी वेवस्था बी आसा? आमची कितें आसा आमी आतां सरासरी पयलें 5 लाख एक्सिडेंट भारतभर जाता तातूंत 4.5 लाख तुगेले सर डिसेबिलिटीज जाता आनी 1.5 लाख लोक तुगेलो मृत्युमुखी पडटा. आतां आमी हे प्रोग्राम चालू आसा म्हणल्यार ऑलरेडी 2-3 जाण मेल्ले आसा टायमींग पयल्या. आनी गोवा बिंग ए स्मॉल स्टेट लोक अशें म्हणटा की गोवा म्हणल्यार कितें अल्टिमेट ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. सम पीपल कॉल्ड एज गोवा एज ए पॅराडायज ऑन द अर्थ. आनी गोंयांक जेन्ना आपूण विजीट केलें ना जाल्यार आयुश्यांत कितें तरी चुकता अशें म्हणून समजून डोमेस्टीक ट्युरिस्ट तशें इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट आर एट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द गोवा. आनी ह्या हेतून कितें जाता आमचे कडेन 12 ते 13 लाख सुमार व्हेकल पॉप्युलेशन्स आसा आनी त्या हेतूंक तुगेले नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी ह्या म्हयन्याक तुगेले सरासरी 25
26-27 लाख पर्यंत व्हेकल पॉप्युलेशन वाडटा. ते हे व्हेकल पॉप्युलेशन वाडले कारणान तुगेल्या रस्त्याचेर अपघात चड जाता आनी प्रत्येक मनशान जी व्हेकल जें आसा तें आपल्या गरजे पुरतें चलयलें जाल्यार व्हडले अपघात जायना. हय. पण आतां ट्युरिस्टांक अपघात जावपाचो एक प्रमाण म्हणल्यार ब्रिजाचेर तुमी उरयले तेन्ना ब्रिजाचे खुबशे एक्सिडेंट जाल्या. हय ते मोस्टली ट्युरिस्टांक जाल्यार रेंट कार रेंट बायक ह्यो स्वता चलोवन आनी हे रेंट कार रेंट बायक चलयल्यान कितें जाता ते आपली गांवांक वेवस्थीत सुरक्षीत गाडी चलयता. पूण जेन्ना गोंयांक भितर सरता तेन्ना एक तांकां एक हांगा कितें संचारल्या भशेन ते मनीसच वेगळे जाता हय आनी ते एक जॉय रायड प्लेजर रायड फन रायड अशी तेंचे भितर येता आनी ते समजता की गोंयांक जेन्ना मौज मस्ती करून येयला तें ड्रायव्हींग म्हणटा मौज मस्ती आनी हे ड्रायव्हींग म्हणटा मौज मस्ती केल्ल्यान तुजें अटेन्शन वयता तुजें डिटर्मिनेशन ड्रायव्हिंगा आसना. कोण बोनेटाचेर बसून चलयता सायडीन दारां उदकी करून चलयता फाटल्यान उदकी करून चलयता आनी मेळट तश्यो गाडयो रफ रॅश आनी नेग्लिजन्स चलोवन अपघाताक कारणीभूत जाता. आनी अपघाताक कारणीभूत जाल्यार तो स्वताच कितें एक्सिडेंटान मरना किंवा तेची ऑक्युपंट्स गाडी आसता तेच मरना पूण ते दुसऱ्याक एक पेडेस्ट्रियना मारूं शकता. एक इनोसेंट मनीस आसता चलत वयता तांकां परत तुजी कोणी गाडी चलयता तांकां तेंचेरय बी तो संदीप सर, अपघात करूं शकता. अशे तरेचे जे एक्सिडेंट जातात आनी ट्युरिस्ट येतात हे आतां गोंयांत सरासरी वाडत रावतलेंच हातूंत दुबाव ना. आतां एक येरादारी खातें आनी गोंय सरकार आमची एक जबाबदारी आसा की हांकां एक वेगळें इन्स्ट्रक्शन आमी दिवपाक जाय किंवा तुमी गोंयांत येतकच तुमी अमके पद्दतीन तुमी वागपाक जाय अशें कितें तुमच्या येरादारी खात्यान नेम वाटेर वाटेर अशें लोकांक जाणपा खातीर कितें वेवस्था केल्ली आसा हांवें शकुंतलाबाई तुवें एक बरो प्रश्न विचारलो हय. की हें सगळें जाता म्हण जाणा पूण तांकां एक पयलींच इन्स्ट्रक्शन मेळपा जाय. कोणाक एक ट्युरिस्ट येता तांकां सो आमी रेंट ए कॅब आनी रेंट ए बायक ह्यो आमी आतां वाडोवपा दिल ना. आमी खुबशे कमी केला तेजें सिलींग घातलें आसा. रिप्लेस करूं जाता ताजो आंकडो वाडोवंक दिना आमी. आनी सेकंडली आमचें वाहतूक खातें म्हणल्यार ट्रॅफीक डिपार्टमेंटा कडच्यान एक वळेरी काडला आनी आमी ती वळेरी कंपल्सरी केला जे पळय रेंट ए बायकच्यो गाडयो भाड्यार दिता तांकां हें तुमी वाचा म्हणून आनी तेजें सगळें हें बरयल्लें आसता. तेजे नियम तुमी सोरो पिवन गाडी चलोवची न्ही तुमच्या कामा खातीर गाडी चलया सगळें कन्वेन्स हें सगळें तेजें बरयल्लें आसा. एज ए प्रिकॉशन जेन्ना पळय तो हातांत येता तेन्ना ताकाच प्री नॉलेज मेळची बाबा गोंयांक कितें कितें जाता आनी कशें कशें भशेन गाडी चलोवपाची अशें म्हण एक ती आमी एक पॅम्पलेट कशें तेंच्या हातीन दिता हें आमी एक तांकां कंपल्सरी अशें करचें अशें. आतां हे जे सायन बोर्ड्स आसात वाटेर वाटेर स्पीड लिमिटा खातीर किंवा रस्तो क्रॉस करपा खातीर झेब्रा क्रॉसींग अशे वेगळे वेगळे पद्दतीचे किंवा स्पीड लिमीट ह्या बाबतीन योग्य अशें प्रशिक्षण दिवपाक तुमची कितें वेवस्था आसा म्हणजे बाबा भायल्यान येतात आनी कशें वागप किंवा कशा पद्दतीन हें करप अशें कितें आसा तर आमी आतां मेन जे रोड्स आसा म्हणल्यार एक मोलेंच्यान गोंया भितर सरता मोलें पोळें पत्रादेवी केरी आनी आमी नियरली फुडल्या विसिनिटीक जितले जितले पळय सायन बोर्ड्स आसा तेंचेर इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा प्रिकॉशनरी स्लोगन्स लायिल्ले आसा आनी आमी ते लायिल्ले आसा की तुमी जापसालदारी घेवची म्हण तेजी. पूण ते कितें जाता गोंया भितर येतरी ते मनीसच चेंज जाता. सेकंडली आमी कितें केलां हे पळय जे पळय कोण अशे अपघात करता त्या लोकांक तुगेले 3 म्हयने लायसन्स सस्पेन्शन आसा आनी तुजी लायसन्स आमी तांकां ट्रेनींग दिता 1 दिसाचें आनी सगळे नियम तांकां सांगता म्हणल्यार फर्स्ट ऑफेन्स इज द लास्ट ऑफेन्स अशें तुमचें जावचें अशें म्हणून. बरोबर. हॅलो हॅलो नमस्कार. या नमस्कार. कोण रोड सेफ्टी वीक चलता न्हू मॅडम. कोण उलयता? काणकोणच्यान उलयता. ओके काणकोणच्यान नांव कितें तुमचें मॅडम? जरीना. जरीना. ओके ओके. मॅडम आय जस्ट वॉन्टेड टू नो आज रोड सेफ्टी वीक आहा थंय मेनी एक्सिडंट आर ड्यू टू कॅटल्स. म्हाका ते कितें अशें मेजर तुमच्यान घेवंक जाता टू स्टॉप दीस कॅटल्स. ओके कितें आसा की तुमी सांगता की वारंवार ज्या ज्या जाग्यार अपघात जाता थंय तुमी कितें मेजर्स घेता कोण बरो सामको बरो प्रश्न विचारलो तुमी. सर तांचो प्रश्न आनीकूय आसा वाटेर जी गोरवां आसा हय न्ही जरीना बाय. गोरवां खातीर न्ही वाटेर तांची वेवस्था करपा खातीर म्हणटा तुमी न्ही. स्ट्रे डॉग म्हणटा. ओके करेक्ट. बरो प्रश्न विचारलो तुमी की ही जी गोरवां रस्त्यार येता
आनी मोटरसायकल जो चलयता किंवा गाडी चलयता ते इनोसेंट मनशां त्या गोरवां आपटून त्या रस्त्यार पडल्या कारणान तांकां एक्सिडेंट जावन लोक मृत्युमुखी पडटा. सो आतां ह्या गोरवां खातीर एक्चुअली गव्हर्मेंटान लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट पंचायत म्युनिसिपालिटी ह्या लोकांनी एक पॉंड किपर करून तेंची हे कार्यवाही आनी कुयदाद करूं जाय कायद्या प्रमाणे. तांकां लॉ एज पर द लॉ तेमी मॅन्डेटरी करपा जाय. आमी तांकां मिटिंगेक आपयता आनी तांकां सांगता. पूण ह्या वर्सा सावन आमी एक डिफरंट टायप हें केलां की हे कुत्रे आसा जावं हे गोरवां आसा तेंचे तकली ज्यो हे शिंगां जीं आसा ते शिंगाक कितें रिफ्लेक्टीव टेप्स फ्लोरन्स टेप्स लावच्यो. ऑलरेडी आमी उसगांव गोशाळेक पयर व्हडलो मोठो प्रोग्राम केलो आनी तेंची सगळीं जीं पळय हें आसा शिंगां आसा तांकां रिफ्लेक्टीव टेप्स लायन सो दॅट एटेन्शन आनी अलर्ट रावन हें करचें. पूण तरी पूण तेजेर खुबसो अजून पर्यंत वावर जावपाक. वॉइस डिस्कनेक्ट जाता तुमगेले. जरिना बाय तुका जाप दिली ती आयकुपा येवना. हॅलो, म्हाका दिसता तांकां आमचो आवाज आयकुपा येना. रेंज म्हणजे ती काणकोणां आसा न्ही. पूण तुमी तांकां योग्य अशें उत्तर दिलां. आतां जे रस्त्या वयलीं सुणीं किंवा रस्त्यार येवपी गोरवां हांच्या खातीरय बी आमकां एक तांची म्हणजे मनीस ह्या नात्यान एक सेफ्टी लागता पळय प्रत्येक मनशाक, तशी जनावरांची सेफ्टी हो एक आमचो म्हत्वाचो जबाबदारीचो भाग. कारण तूं जर हॉर्न मारीत रावलो जाल्यार तें जनावर कुशीक वतलें म्हणपाची गॅरंटी नासता. आतां कुत्रो एक वेळ वचत, गोरवां दुकोर अशे तरेचीं जीं जनावरां आसात तांकां आमच्यो ह्यो भाशा समजनात. म्हणटकूच अशे वेळार म्हाका दिसता आमची एक जबाबदारी नागरीक ह्या नात्यान आमची जबाबदारी आसता की आमी आमच्या गोरवांक खंय धाडप. आतां रस्ते सगळ्याकूच रस्ते जाल्यात. एक्चुली तशें पळोवंक गेल्यार संदीप सर जनावरां जीं आसा रस्तो हो तांचो हक्क न्ही आनी थंय ती चलतलींच. म्हणटकूच थंय आमी एडिशनल लोक थंय खरें. म्हणटकूच आमची एक जबाबदारी ह्या नात्यान एक खंय तरी आमी तांची काळजी घेवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता न्ही. बरो प्रश्न विचारलो तुमी की ही जी स्ट्रे कॅटल्स म्हणल्यार की बेवारस गोरवां म्हणटा ज्या हेजी कोणूच केअर घेयना ज्या गोरवांची ती अशी शेतांक हांगा खंय वाडत आसा आनी ती शेवटी कितें आसता की मनजात म्हणटा तांकां आमी ती रोडार येता आनी गोरवांय मरता आनी दुसऱ्याकय ती अपघात करून दुसऱ्याय मनशाचो जीव वचूंक शकता, तेजी डिसेबिलिटीज जावंक शकता. अशे वेळार आमी गव्हर्मेंटान एक पावलां उचल्लीं आसा. गव्हर्मेंटान हे स्ट्रे कॅटल्सां खातीर बेवारस गोरवां खातीर ही गोरवां व्हरून आमी एक सिकेटी गोशाळा आसा तशी ध्यान म्हण तेंची एक गोशाला आसा, उसगांव एक गोशाला आसा. ह्या गोशालेक व्हरून त्या गोरवांक दवरता आनी एनिमल हजबंड्री जी पळय तेंचो जो खर्च लागता दिसाक एक कितें चारो घालपाक तांकां गवत घालपाक तेचो खर्च एनिमल हजबंड्री सगळी उठयता. आनी सगळीं ही अशीं गोरवां ज्या पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी हेंची बी मिटींग घेता वारंवार आनी त्यो आतां चड इंटेन्सिफाय करून ते आमी मिटिंगो तेंच्यो वाडोवन तांकां एक जबाबदार दिवची की तुमी एटलिस्ट ती गोरवां धरा आनी ती गोरवां व्हरून तुमी ह्या गोशाळेन घाला. गोशाळे एंट्री जातकच त्या गोरवांचें बी बरें जातलें, वेवस्थीत ती आसतली आनी तांकां जेवण खाण चारो बरो मेळटलो. ती प्लास्टीक खाता आनी कितें खाता आनी ती रोखडी रस्त्यार मरून पडटा तेंय बी कमी जातलें. ताका लागून आनी हे शिंगाक ते फ्लोरोसंट टेप लायता आनी पेंट मारता फ्लोरोसंट तेजेर बी आमी ह्या वर्सा सावन खूब सुरू केलां. तें आसलें आमचें पूण तितलें जायना. तें आतां मोर इंटेन्सिफाय करचें कित्याक गोरवांचो प्रश्न एक गंभीर प्रश्न समस्या आसा. ताका लागून ह्या गोशाळेक आमी एनिमल हजबंड्री थ्रू गव्हर्मेंट तांकां एड्स प्रोवायड करता. फक्त ती गोरवां हाडून थंय त्या जाग्यार सोडपाची. हय, म्हणटकूच जरिनाबाईची जाप तुका मेळ्ळी, जरिनाबाईक तर मेळ्ळीच, ही जाप सगळ्या गोंयकारांक मेळ्ळी अशें आमी धरुया सर. कारण आतां कितें आसा की ही जी गोरवां जी आसा ती जबाबदारी बी येरादारी खात्याची न्हय. तांकां कुशीक सारप ही जबाबदारी येरादारी खात्याची न्हय आनी गोंय सरकारची न्हय. ही जबाबदारी दर एक नागरिकाची जाचे ताचे ते जनावर आसत जाल्यार तांणी घेवप हें गरजेचें. आतां तीं जर जनावरां बेवारशीं आसत जाल्यार सर सांगता त्या प्रमाणे तांकां तुमी योग्य अशा तांचे घरांनी व्हरून पावोवचें. गोशाळेन इवन कुत्र्यां खातीर पॉजा सारकीं बरीं बरीं घरां केल्ली आसा वेवस्था. म्हणटकूच आमी जशीं आमचेर मोग करतात तसो आमी जनावरांचेरय मोग करप. आनी जर तर ह्या गोंयच्या भुंयेचेर आमी मोग करता जायत जाल्यार आमकां सगळ्यो गजाली वेवस्थीत योग्य रितीन मेळपाक जाय. हातून दुबावना. जाणून घेवया. हॅलो. हॅलो. हां हां
मॅडम कोण उलयता? रत्ना मोरे. अच्छा, सांग. रत्ना मोरे कॉलिंग फ्रॉम पाटो पणजी. उलय. हा. I just have one. I observe many times when there is zebra crossing, no, and people are crossing middle of the zebra crossing. Many of the Goan vehicle, they are just don't bother about the person who is crossing. They're just crossing that line. Is it correct? It's not a road safety matter, no? तुम्ही जो प्रश्न विचारला की झेब्रा क्रॉसिंग म्हणते तुझे पेडेस्ट्रियन म्हणजे वाटसरू पांयान कोण चलता त्यांची प्रायोरिटी आणि इवन तुम्ही जेन्ना पळय झेब्रा क्रॉसिंगाचे मनीस चलता प्रत्येक गाडी प्रत्येक व्हेकल हें स्टॉप करूंकच जाय कित्याक तो तेजो हक्क आसता कोणाचो. इट्स अ रायट ऑफ दॅट पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस द थ्रू द झेब्रा क्रॉसिंग. पण अशें दिसून येता की खुबशे लोक मेनी पीपल डजंट फॉलो दॅट बट इट इज टू बी फॉलो. ते फॉलो करपाकच जाय कित्याक त्या अपघातांत पेडेस्ट्रियन मे लूज देअर लायफ रस्ते अपघातान. सो आमी ते टायमली पेंटिंग करपाचें हें करपाचें आनी व्हेकल पळय जे लायसन्सा बिसन काडून येता तांकां आमी थोडे विल इंटेन्सिफाय अँड टेल देम दॅट नो यू एक्चुअली दे शूड फॉलो दॅट बट वील रिमाइंड दॅट. Yes. But these things I observe many times. Correct. मॅडम, Thanks for तुजो प्रश्न खूब बरो आशिल्लो आणि तुज्या धर्मान सगळ्यांक कांय गजाली समजल्यो. देव बरें करूं. Okay. Thank you. बरें. ओके. संदीप बाब, खूब म्हत्वाची ही गजाल. आतां आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आणि रोड सेफ्टीचे बाबतींत लोकांक मातशी आमी जागरूक करया. झेब्रा क्रॉसिंग हो फक्त पादचाऱ्यां खातीरूच रस्तो क्रॉस करपा खातीर आसा. झेब्रा क्रॉसिंगचेर तुमची गाडी स्लो करून पादचाऱ्यांक वचपाक दियात. गोंय येरादारी खात्या मार्फत जनहिता खातीर जारी. गाडी चलयतना वा रस्तो क्रॉस करतना मोबायलाचो उपयोग टाळात. गोंय येरादारी खात्या मार्फत जनहिता खातीर जारी. संदीप बाब, नमस्कार आणि येवकार परतून एक फावट. आमचे सगळे मोगाळ आयकुप्यांक आमी याद करून दिवया. रस्त्याच्या संदर्भात रस्तो सुरक्षा आठवड्याच्या संदर्भात अतिरिक्त संचालक श्री संदीप देसाय स्टुडियोत आसा. तुमच्यांनी प्रश्न विचारूं येता आणि ह्या खिणाक आमचो कॉलर तुमचो सांगात जोडून आसा. हॅलो. नमस्कार बाब. हा नमस्कार. बाब, कोण उलयता? हांव सदानंद उलयतां. सदानंद, खंयच्यान उलयता बाब तूं? हांव वाळपयसून उलयतां. वाळपयच्यान. संदीप बाबा कडेन उलोवंक जाय न्ही? हय सर. हय, सांग. सर, म्हाजो एक क्वेश्चन आशिल्लो. सांग. की आमचे आतां रस्त्याचेर सगळे अंडर एज. सांग सदानंद बाब, सांग. हॅलो सदानंद बाब, आयकूंक येता? तांची लायन डिस्कनेक्ट जाल्ली आसा. आतां फोन तांचो परत येतलो अशें आमी धरया. संदीप बाब, एक गजाल म्हणजे आतां रोड सेफ्टीच्या बाबतींत जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना प्रत्येक रस्त्यार आतां क्रॉस करपाक झेब्रा क्रॉसिंग आसता. हॅलो. सांग रे बाब. सदानंद, तुजो फोन कट जालो शाण्या. सांग. हय. आमचे भुरगे आतां हायर सेकंडरीचे भुरगे आनी कितें धाकटे भुरगे ल्हान आसतनाच गाडयो चलयता आनी तेंचे एक्सिडेंट जाता. तेंच्या आवय बापायक खूब त्रास जाता. म्हणजे भुरगो गेलो हात पांय मोडलो. सो हेचेर आरटीओ कितें करूंक शकता? सदानंद बाब, तूं एक बरो प्रश्न विचारलो. आमी ताका म्हणटा जुवेनायल रायडिंग. म्हणल्यार जे धाकटे भुरगे अंडर एज बिलो द एज ऑफ 18 हे गाडी चलयल्यार तूं कितें जाता काय म्हणून असो तुजो एक प्रश्न आसा. बरोबर तुजें की आवय बापायक त्रास जाता. भुरगे ल्हान आसतना चोरून घेवन मोटरसायकल घेवन येता आवय बापायची आनीक खंय मृत्युमुखी पडटा, हात पांय मोडून घेता आनी सगळो त्रास तेंच्या पेरंट्सांक जाता. त्या प्रमाणे आमचे मोटर व्हेकल एक्ट आसा त्या रुल्सां प्रमाणे तेतून खुबशे ख्यास्त तांकां दवरले आसा. खुबशे वायलेशन्स जावं तेजे एक्शन्स जेन्ना तेंचे फायन्स हें सगळें वाडयल्लें आसा. फॉर एग्जाम्पल आतां 199A ह्या सेक्शना अंडर ते जुवेनायल म्हणटा म्हणल्यार ल्हान भुरगे गाडी चलोवप हें येता. आनी 199A(2) हेतूंक ज्या पालकांनी ताका गाडी दिली त्या पालकांक तुगेली ज्याच्या नांवार ती गाडी आसा आनी मायनर भुरग्यांक चलयतना जर ती गाडी जर रस्त्यार आयली आनी कितें जालें अपघात जावं कोणी पुलिसांनी ट्रॅफिक आरटीओन धरलो जाल्यार तेज्या पेरंट्सांक 3 वर्सां पर्यंत जेल आसा आनी 25,000 रुपया फायन आसा. हें सामकें बरें डिटरंट केलां आमी. सेकंडली 199A(4) म्हणजे आसा जाल्यार अशी गाडी ज्या गाडयेचेर मायनर भुरग्यान गाडी चलयली आनी ती रस्त्यार कोणी जर ट्रॅफिकान जावं ताका आरटीओन तालाव दिलो जाल्यार त्या भुरग्याक जी गाडी 1 वर्स पर्यंत तेजें रेजिस्ट्रेशन कॅन्सल जाता. तशेंच ह्याच सेक्शना अंडर 199A(5) म्हणटा अंडर सेक्शना अंडर की त्या भुरग्याक 25 वर्सां पर्यंत आमी लायसन्स दिवचें ना.
कित्याक जो पर्यंत त्याची वय 25 वर्सां जायना तो पर्यंत जे 18 वर्सां जे मोटर व्हेकल एक्टा मॅन्डेटरी आसा तें आतां 25 वर्सां पर्यंत आमी तांकां वाडयलां आनी तेणे 25 वर्सां पर्यंत आमी तांकां लायसन्स इश्यू करना. कित्याक जेणे करून कमी चडांत चड लोकांक ही मॅसेज पावची आनी मायनर भुरग्यांनी रस्त्यार येवन अपघात करचे न्हू किंवा गाडी चलोवची न्हू अशें म्हणून ही एक कलमां आमी मोटर व्हेकल एक्टान इंट्रोड्यूस केल्ली आसा. अच्छा, हे नवें कलम तुमी इंट्रोड्यूस केल्लें आसा. सदानंद बाब, तुमकां समाधान जालें? हय हय, म्हाका तेंच जाय आसलें. कितें जाणा, अच्छा, म्हणजे आरटीओ कडेन कितें तरी कायदो आसूंक जाय न्हू, म्हणजे तांकां भुरग्यांक हय हय, वाडोवपा खातीर आनी कितें बरोबर. नाल्यार सगळ्यांक त्रास जाता तो. सामकें खरें, सामकें खरें. आनी त्या मनशाक एक्सिडेंट जाता तेका बी. हय ओके, धन्यवाद बाबू. धन्यवाद सर. हय. हो जो कायदो नवो केल्लो आसा ताचे संदर्भात म्हाका दिसता तुमी मातशें परतून एक फावट आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक कळीत करचें. म्हणजे 25 वर्सां मेरेन 18तल्यान एकदम 7 वर्सां वाडोवपाचें कारण कितें? कितें आसा की कायद्यान आमकां 18 वर्सांचेर तेणें लायसन्स काडपाचें हय चली किंवा चल्यान. हय पण तो जुवेनायल आसतना ल्हान आसतना विदावट लायसन्स चलयलो हय. आनी तेजेर जो ऑफेन्स रजिस्टर जालें अच्छा, की जाल्यार अशें भुरग्याक 25 वर्सां पर्यंत आमी लायसन्स दिना. व्हेरी गूड. अच्छा, जें म्हणल्यार कितें आनी एक 7 वर्सां तेणें तेजें हें वाडटा. तूं इतलें ल्हान आसा म्हणटा तेका बुद्धी येवची कित्याक तो आयकना न्ही हय हय अशें म्हणून. हय आनी तशीच तेतून कायद्यान तरतूद केल्ली आसा. तेंच्या पालकांकय बी ज्या नांवार गाडी आहा तेंकाय बी तरतूद केल्ली आसा की सो दॅट तेमी बी तें कन्स्टेंट करचें गाडी दिवपा. म्हळ्यार बाबा दिवची न्ही तांकां गाडी. हय. बाबा तुका वय जालें ना, वर्स जालें ना, तूं स्वताकय बी कितें जर तुका अपघात जाल्यार कितें मार हय. बसतलो किंवा हय. तूं सोंपूं शकता. तसोच तूं दुसऱ्याकय बी त्रास करता, दुसरोय बी तूं व्हरून मारूं शकता दुसऱ्याक. आनी बिकॉज दॅट वील बी डेंजर टू द अदर रोड युजर्स. अच्छा. बाकीचे लोक कोण पळय रस्तो वापरतात त्या लोकांक सुद्दां तूं डेंजर म्हळ्यार यू वील पॉज अ डेंजर टू द अदर रोड युजर्स ऑल्सो. सो सेफ रायडिंगा खातीर तुमचें वय 18 वर्सां जातकच बरी तुमचे गरजे खातीरच तुमी चलया. तुमी लायसन्स काडा वेवस्थीत टायमली आनी त्या लायसन्स काडून वयता इल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी येता तुमचे टेस्ट घेता तेन्ना आनी मातशें इल्लेशें तेजें नियंत्रण येता. हय. आतां अशे तरेचे जे गुन्यांव करपी भुरगे आसात किंवा खंयच्याय संदर्भात एक कितें हें आसा आनी तांकां योग्य ती पेनल्टी दिवपाचो अधिकार येरादारी खात्याकय आसा आनी पोलिसाकय आसा. पोलीस आनी येरादारी खातें हाका जे कायदे लावपा खातीर जे नियम आसात ते कशे कितें आसतात संदीप बाब? कशें मोटर व्हेकल एक्ट म्हणून आसा 1988 हय. आनी मोटर व्हेकल रुल्स सेंट्रल मोटर व्हेकल रुल्स 1989 आसा. हय हेज्या अंतर्गत हे सगळे वाहतुकीचे नियम सगळे घातले आसा तितून. हय आतां ट्रॅफीक पोलीस म्हणल्यार हे पोलीसच ते पूण एक विंग तें कोणाचें हय. पोलिसेचें टू कंट्रोल द व्हेकल्स. सो ते कंट्रोल करता आनी तेय बी चलन इश्यू करता हॅलो? आमीय करता. संदीप बाब पळोवया कोण हॅलो हॅलो आं कोण रे बाब? मॅडम हांव कुणाल उलयतां वास्कोसून. वास्कोच्यान कुणाल उलयात. मॅडम म्हाका म्हाजो एक क्वेश्चन आसलो. आतां सेफ्टी वीक चालू आहा न्हू. सांग. हय ते आतां रस्त्यार जे आतां इतले एक्सिडेंट जाता, रोड एक्सिडेंट आनी म्हणटात आनी आतां इतले भुरग्यांचे सगळे म्हणजे लोकांचे इतले सगळे घडूंक लागल्या. पण आतां रस्त्यार जितले गाय आनी हेंचे खातीर आमी डिपार्टमेंट कितें करूं शकता हेंकां? कालचे न्यूजार सुद्दां काल गाय आनी तेजी पाडू हे जालो. तेजे ह्या बाबतीन तुमी कितें करूं शकता गायंका लागून कशें? कुणाल बाब हो प्रश्न एक काणकोणच्यान बी आयिल्लो पयलीं प्रश्न. परत एक फावट सांगता की ह्यो गोशाळा ज्यो आसा त्या गोशाळेक लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट म्हणल्यार पंचायत किंवा म्युन्सिपालिटी हांणी ह्या गोरवांक तुगेलो व्हरून त्या गोशाळेक घालपाची गेटी आसा. खुबशे कडेन आसा. परत आमची उसगांव आसा, जांबावली आसा, किटला फातोरपा थंय आसा. आनी तेंचो जो एक्सपेन्सीस जो आसा तो तुगेलो एनिमल हजबंड्री बेर करता. गोरवां फाटल्यान आमकां 150 रुपया कितें आसता तांकां डेली चारा घालपा खातीर, फीड करपा खातीर तांकां. सो ह्यो पंचायती आसा त्यो मातशें एक्टिवेट जावपा जाय आनी तेमी हें कार्य मुखार व्हरपा जाय. ज्या ज्या जुडिक्शनाक ज्या तेंगे कार्यक्षेत्रांक पळय जीं गोरवां आसा, बेवारशी गोरवां, स्ट्रे कॅटल्स म्हणटा आमी तांकां. कित्याक गोरवां म्हणल्यार ते गोरवां मन जाती, तांकां रस्तो बिस्तो कळना खंय कितें आसता. कित्याक तेंचो हक्क असतो भोंवपाचो. पण त्या गोरवांकय मार बसता. तेंचो खुबशे पळय हायवे सायडीन बी मोडून पडलें आसता गोरवां आनी तशीं सामकी हें जाता. पूण तेंचोय जिवाचे हाल जाता. सो हें लोकल सेल्फ गव्हर्मेंटान धरपा जाय. आमी वाहतूक खात्या तर्फे तेंची वारंवार मिटींग घेता. आतां तें इंटेन्सिफाय करून आमी पंचायत आनी म्युन्सिपालिटीज हांकां बरोबर मिटींग घेवन हें कार्य आमी फुडें व्हरतले. सो दॅट
लोकांक त्रास जावचे न्ही, गोरवांय बी मरची न्ही आनी लोकय बी रस्त्यार अपघातांत मृत्युमुखी पडचे न्हू अशें म्हणून आमी कारवाही करतले. कुणाल बाब जालें समाधान? हय हय. देव बरें करूं. असोच मोग आसूं न्ही आमचेर आनी पावला पावलाक मनशाक जशी आपल्या शरिराची आपल्या जिवाची काळजी आसता तशी जनावरांकूय आसता हाची जाणविकाय दवरून जर तर आमी गाडी चलयत आनी त्या संदर्भांत जर तर आमी योग्य रितीन आमी तांकां न्याय दीत जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो गजाली सुटाव्यो जातल्यो न्ही कुणाल बाब? हय. देव बरें करूं. मुद्दाम तुमी फोन करून म्हणजे आमकां आमच्या जिवाचें तर पडलात पूण जनावरां सुद्दां तांकां कितें अपघात जालो जाल्यार आमचे सारके गोंयकाराच्या काळजाक चर्र जातात. ही गजाल आमचे खातीर खूब म्हत्वाची. संदीप सर, म्हाका एक दिसता कितें जाणा म्हणजे जनावरांक कळना ती मुखी. आतां गाडी पयसल्यान जो स्पीड घेवन येता ताका थंय गाय किंवा पाडूक किंवा आसा तें दिश्टी पडटा. ताका दिश्टी पडटा आसतना तो स्पिडीन येता. अशें कांय जाण धरून चलता की तो कुशीक सरतलो. आतां अशे वेळार गोरवांची जिणेक तर धक्को आसाच पूण खूब फावटी हें परतें जाल्लें आसा. एखादो कुत्रो वाटेर येता आनी स्कुटर ताका लागता आनी तो पडटा. म्हणटकच ताजोय जीव हें जाता. म्हणटकच आपल्या जिवाची काळजी आसा हाजी एक विचार करप गरजेचें म्हाका दिसता. जाणून घेवया कोण तो. हॅलो. हॅलो. नमस्कार बाब. नमस्कार. सांग कोण उलयता रे बाब? मॅडम हांव गौतम देसाय उलयतां. गौतम बाब उलय. संदीप बाबा कडेन उलोवंक जाय न्ही? हय. सांगा गौतम. सर गुड आफ्टरनून सर. सर कशें जाणा आतां तुमी रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करता पण आतां कितें जालें रस्ते जे आहा पळय सर ते वायडनींग बेगीन जायना. आतां आमी सदां मडगांवच्यान काणकोण येता सर. ते वायडनींग जर बेगीन जालें जाल्यार एक्सिडेंट कमी जाता न्ही. प्रश्न बरो आसा की आमी कितें म्हणलें आसा की एअरवेज, वॉटरवेज, मागीर रोडवेज आनीक तुगेले रेल्वेज आनी हेतून भितर रोडवेज म्हणटो ज्या जाग्यार गाडयो रस्त्यार येता, ज्या जाग्यार लोक रस्त्यार पावता, पेडेस्ट्रियन आसता. आतां पर्टिक्युलरली काणकोणचो रस्तो तसोच पणजेच्यान फोंडेचो रस्तो इट इज अ टर्न्स आहा तांकां. ते टेरेन म्हणल्यार उंच सकयल आसता, वलतां आसता, सगळें आसता. आनी आतां जे हायवेचें काम जें चल्लां त्या हायवेच्या कामाक लागून तो दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रेच जो मडगांव समवेर नावेली टू काणकोण हो स्ट्रेच आसा तो अजून पर्यंत तेजें फायनल एक्विजिशन बी फायनलायज जालें ना आनी तो करपाचो आसा. बट टील दॅट टायम आमी रावनासतना एक्झिस्टींग रोडाचेर कितें जर प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवप हें PWD काम चाललें आसता. कित्याक आमी कितें म्हणलें आसता रोड एक्सिडेंट जर कमी जातले 4E म्हणलें आसता. इंजिनियरींग फर्स्ट, मागीर तुगेलें सेकंडली येयलें एज्युकेशन, एनफोर्समेंट आनी लास्ट येता एमर्जन्सीज म्हणल्यार पोस्ट एक्सिडेंट जातकीर ताका ताबडतोब गोल्डन आवर हॉस्पिटलां व्हरप, त्या मनशाक लागींसरा बेगीन हॉस्पिटलां व्हरप, मेडिकल एड व्हरप, फॅसिलिटीज दिवप. हें तुगेलें एमर्जन्सीज म्हणटा ताका. कित्याक गोल्डन आवर फर्स्ट आवर इज गोल्डन आवर्स. तेन्ना हे रोड्स आहा त्या एक्झिस्टींग रोडाचेर वायडनींग जावपा जाय. वायडनींग जर रोड जाले जाल्यार तुका मोर स्पेस व्हेकल वील गेट. आनी पर्टिक्युलरली काणकोणचो रस्तो वीच इज कॅटरिंग द नीड ऑफ ए साऊथ गोवा कंप्लीट, साऊथ इंडिया, फूल साऊथ इंडियाचो जो ट्युरिस्ट जो ट्रॅव्हल जाता तो त्या एकच रोडा वयल्यान ट्रॅव्हल जाता. आनी ताका लागून ते मोस्टली ट्युरिस्ट येता ते नॉर्मल लोकांकूय बी ताचो त्रास जाता. कित्याक नॉर्मल लोक तुगेले पर्टिक्युलरली शेनवार आयतार पळोवशी जाल्यार खुबशी येरादारीची वाड जाल्ली आसा थिंगा. सेकंडली पोर्ट ते सायडीन आसा, खंयचो मेंगलोर पोर्ट, थंयच्यान तुगे गॅस टँकर्स येता ते वटच्यान. आनी खुबशे मोलेंच्यान रस्तो एखादे वेळ बंद आसा तेन्ना ताबडतोब पोळ्या रोडाचेर ट्रॅफीक वाडटा, गाडयो खूब वाडटा. म्हणल्यार व्हडले कंटेनर्स येता, हेवी व्हेकल्स येता, हेवी ट्रक्स येता आनी त्या खातीर लोकांक खुबसो त्रास जाता. तेन्ना म्हाजें एक सांगपाचें म्हणल्यार कितें, हे रस्ते कमी आसतले, व्हडे आसतले, पूण प्रत्येकान स्वताचो सेल्फ केअर घेवपा जाय. मोस्टली लोकांक एक काणकोण पावपाक अर्दवर एक वर लागता जाल्यार एक अर्दवरा भितर पावचें न्ही. सफिशंट टायम घेवन सफिशंट स्पिडीनच चलोवची. एक 50 ते 60 मॅक्झिमम किंवा 70, 80, 90 घेवन आपूण बेगीन पावपा जाय. पूण तें कित्याक फायनली हो लायफ आनी जीव आसता तुमचो स्वताचो आसता. तो रस्ते वाडयलना, हें वाडयलना, तें मेळना, म्हणून तेजेर प्रिवेंशन इज बेटर दॅन द क्युअर. तुमी स्वता मदीं एक सेफ्टी झोन क्रिएट करपा जाय गाडी चलतना. म्हणल्यार शिव कवच अशें बाबा कितेंय जालें जाल्यार आपूण बाबा अपघातांत सापडच न्ही. रस्तो बारीक जाले, रस्तो व्हड जाले, कितेंय जालें, गाडी येयली मुखारल्यान फोंडें, हें एक सेल्फ प्रिकॉशन तुमी घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता गौतम बाब. कितें त्रास जाता जाणा आमकां
सर अशें जाता की ह्यो व्हडल्यो बसी बी येता ट्रक बी ते 4-4 5-5 6 लायटी लावन येता आनी डिप्पर अजिबात मारिना. करेक्ट. ताका लागून आमकां खूब त्रास खूब जाता त्रास टू जाता. व्हिलर फोर हय व्हिलर जे हय आमी चलयता. आमी आतां कितें करता खुबशे आतां नायट चेकिंग बी आतां फुडें आमी वाडयतले कित्याक ते हॅलोजन बल्ब्स घालता. मोस्टली पळयलां आमी की हॅलोजन बल्ब्स घालता आनी ते हॅलोजन बल्ब्स इतली साम पॉवरफूल आसता की ते मुखाल्ल्यान जो पळय मनीस येता तेका ते दिपकोन तेका मुखार कांयच दिसना ड्यू टू द पर्सिस्टंट विजन म्हणटा. म्हणजे तुज्या दोळ्याचेर जर एक पॉवरफूल लायट पडली जाल्यार ती गाडी पास जातकच सुद्दां तुज्या नॉर्मल रोडार येवपाक तुका टायम वयता मातसो 10 सेकंड्स म्हण वयता. तितली मदींच कितें जर एक गाडी मुखार दवरली किंवा मदीं आनी कोणी जर मोटरसायकल आयलो तो मृत्युमुखी पडूंक शकता. बरो प्रश्न विचारलो तुमी. सो प्रत्येकान आपली फास्ट वयता सर ते जाणा. करेक्ट फास्ट वयता ते बेंगलोर बरोबर बसी बरोबर वयता आनी तोडून बरोबर घालता ट्रक सुद्दां. हय हय व्हडले व्हडले ट्रक. करेक्ट. तांकां सर स्पीड गव्हर्नर नासता. तुमी आतां VLTT पळय स्पीड गव्हर्नर्स आसता तांकां पण कितें आसता की एक थोडे काडले आसता स्पीड गव्हर्नर्स घातले शिवाय आमी VLTT म्हणटा तें बी घालपाचें आतां फुडें चल्लें आसता. व्हेहिकल डिटेक्शन तेंय बी जाल्लां कमर्शियल गाडयां खातीर. आनीक स्पीड गव्हर्नर म्हणटा कंपल्सरी आसा. खंयच्याय गाडयेक स्पीड गव्हर्नर नासतना पासिंगच जायना गाडी. की ड्रायव्हर ते मदीं काडून दवरता अशें जावंक शकता. पूण त्यो गाडयो एक 60-70 स्पिडीन सुद्दां गेल्यार खूब फास्ट अश्यो वयता अशें दिसता. त्यो कित्याक ताका रस्तो चड लागता आनी एरिया तेजी कवरेज चड आसता. गाडी लांब आसता न्ही ती तेजी एरिया कवरेज चड. एक 5-6 कार म्हणल्यार एक गाडयेची लांबी अशी एक ट्रेलर बी आयले जाल्यार. देवघर बरें करूं बाब. हा पॉयंट लक्षात घेवचे आनी तेजेर एक्शन घेवची सर. शुअर विल कन्सिडर दिस पॉयंट. हय रस्तो सुरक्षा आठवड्याच्या निमतान तुम्ही आयकतात आमची ही कार्यावळ फोन इन कार्यावळ. संदीप बाब एक कॉल आमचे कडेन येता. हॅलो हॅलो लुइजा उलयता. लुइजा बाय सांग उलय. ना आतां सर हा न्हू तिजो संदीप. हय 1 मिनिट रेडिओ स्लो करता. रेडिओ बंद कर बाय. स्लो कर नाका हें जातलें प्रॉब्लम जातलो तुका. ओके आतां सराक हांव विचारूंक सोदता. आतां थोडो मायपाय कितें करता भुरगे पास जाता म्हूण तांकां गाडयो घेवन दिवंक दितात. ते गाडयो घेवन दितात आनी ते मागीर गाडयो कोणी चलयतात आनी ते यंग भुरगे मोडटात. तांकां सराक तेंचे तरी कितें इंस्ट्रक्शन दिवंक जायना तांच्या पेरंट्सांक बा. हें आतांच हो प्रश्न. आनी ते हॅलोजन बाल्ब घालता पळय तेजेर गाडयो चलयले म्हणजे सारके जायर मारता. करेक्ट कितें सांगलां करेक्ट. तुमचे लागीं काय हें ना ऑप्शन ना तांकां. नो ऑप्शन म्हणल्यार कितें आसा की तांकां आमी रस्त्यार धरून चॅकिंग करून तेजेर कितें जाल्यार एक कारवाई करपाक जाय. हो पॉयंट तुजो हांवें नोट करून घेतला आनी हेजेर आमी जरूर कितें जाल्यार कारवाई करतले आनी तुमकां कितें जाल्यार पॉझिटिव्ह इफेक्ट दिसतलो तेजेर. आनी हे न्हू भुरग्यांचे खूब फावटी म्हणटा माय बाय खूब मिस्टेकी करता. भुरगे SSC गायले कॉलेजीक येयले फर्स्ट येयना ट्युशन घेयना जाल्यार भुरगे म्हणटा माय बाय म्हणटा तेंकां गाडयो घेवन दितात. ते सारकें न्हू. ना तें सारकें न्हू. आवय बापायन खंयच्याय भुरग्याक गाडी घेवन दिवप आनी मायनर आसतना जुवेनायल म्हणल्यार 18 वर्सां सकयल गाडी घेवन इन्सिस्ट करप न्हू तांकां दिवपा खातीर. आनी तशें जर पेरंट्सान दिलें आनी गाडी जर तेका चलन बिलन दिल्यार आवय बापायक तेगेल्या 3 वर्सां पर्यंत सजा जावंक शकता आनी 25,000 रुपया फायन आसा पेरंट्सांक. म्हाका खूब दीस जाले हांव चिंतालें आतां सांगतलें आसतना आतां तुजी ते टॉपीक आयकले. This is not fair. No. That is absolutely because 40% सुमार ऍक्सिडेंट जाले आनी तेतूंक जे ल्हान भुरग्यां मृत्युमुखी पडल्या. एक 15 to 25 एज ग्रुपां आसले भुरगे दे आर मोर प्रोन टू द ऍक्सिडेंट. खुबशे भुरगे मेल्ले आसा एवरी इयर. तो वायट दिसता आवय बापाचे सेंटिमेंट्स आहा तेतून वाडोवपाक. तेंचे एक स्वप्न न्ही भुरगो म्हणल्यार तेंचे फ्युचर. एक कॉलर आशिल्लो संदीप सर परतो आयलो जाल्यार आमी जरूर घेवया. आतां हो जो प्रश्न आसा तो आवय बापायनी भुरग्याक गाडी दिवप काय ना. आतां येरादारी खातें तांची एक जबाबदारी, पोलीस खातें तांची एक जबाबदारी, नागरीक म्हणून आमची एक जबाबदारी आनी आमची सारकी माध्यमां आमची एक जबाबदारी. म्हणजे प्रत्येक जाण आपआपलें कर्तव्य जर वेवस्थीत पद्दतीन करता जायत जाल्यार म्हाका दिसता हो रोड सुरक्षा वीक आमकां कित्याक दवरचो पडटालो न्ही.
म्हणटकच ह्या रोड सुरक्षा विकाच्या निमतान हेल्मेट घालून गाडी चलोवप हां हाजे संदर्भांत एक म्हत्वाची गजाल. दुसरें म्हळ्यार रोड झेब्रा क्रॉसींग हें चलता तांकां क्रॉस करपा खातीर आसता. मागीर स्पीड लिमीट हय मागीर जो बेल्ट गाडी चलयता तांचे खातीर तो बेल्ट घालपाक जाय. म्हणटकूच ह्यो ज्यो गजाली आसात त्या गजालींनी जर तर आमचे प्रत्येक लोक वेवस्थीत रावले जायत जाल्यार म्हाका दिसता व्हडलो प्रॉब्लम येवचो ना. आनी म्हणूनच हो रोड सेफ्टी वीक आमी दवरला की लोकांक ह्या निमित्तान ज्यो प्रत्येकाच्यो जबाबदाऱ्यो आसात त्यो जबाबदाऱ्यो तांणी योग्य पद्दतीन गंभीरतायेन स्विकारून ताजें पालन करचें न्ही संदीपा. बरोबर. हय म्हणटकूच ह्या बाबतीन जे रुल्स तुमच्या येरादारी खात्यान आमकां घालून दिल्ले आसात वाटेर स्पीड लिमीट किंवा सायन बोर्ड्स जे वाटेर लायतात ते मागीर स्पीड ब्रेकर. आतां ह्या इतल्याय सगळ्या बोवाळान अंदू पावस भरपूर पडिल्ल्या कारणान वचत थंय खड्डेय पडिल्ले आसात. म्हणटकूच रस्तो गाडी चलयता आसतना किंवा स्कुटर चलयता आसतना चलता आसतना ह्यो सगळ्यो तरेच्यो डिफिकल्टी आमकां रस्त्या वयल्यान चलता म्हणटकूच येतल्यो. आनी त्या संदर्भांत एक संचालक ह्या नात्यान जें तुमी जबाबदाऱ्यो स्विकारल्यात त्यो जबाबदाऱ्यो तुमी योग्य रितीन पार पडटात. म्हणटकूच तुमचो खूब खूब म्हत्वाचो वेळ तुमी आमकां दिलो. आतां वता म्हाका तुमचे कडल्यान एक आमच्या आयकुप्यां खातीर एक संदेश तुमी दिवचो गाडी चलोवपाच्या बाबतीन रस्त्यार चलतना काळजी घेवपाच्या बाबतीन. अशें कितें हेल्मेट म्हणटा कित्याक लागून मेन घालप की आपली तकली आसा ती भायल्या सरफेसा पेक्षा हार्ड ना तेन्ना आमी तेजेर शिवकवच जावं कितें कवच दवरपा जाय म्हणल्यार प्रोटेक्टीव हेड गियर. जसो कितें आपल्या मोबायलाक एक स्क्रॅच पडटलो म्हणून आमी कितें करता स्क्रीन गार्ड घालता तसोच एक स्क्रीन गार्ड किंवा एक हेल्मेट घालपाचें. कितें हातपांयाक कितें मार लागल्यार कितें एक मातशें रिपेर जावं शकता पूण तकली फुटून जर जीव गेलो कांय करूं शकना. सीट बेल्ट वापरची तुमी सोरो पिवन गाडी चलोवची न्ही लोकांक त्रास करची न्ही रस्त्यार. सेकंडली सीट बेल्ट वापरल्यान लायट्यो बिट्यो हेवी मारून दुसऱ्याक पादचाऱ्यांक जावं बाकी लोकांक त्रास करची न्ही. आनी गाडी म्हणटी मेन मॅसेज म्हणटी अशी की गाडी आपले वाहतुकीचें माध्यम म्हणल्यार यूज युअर व्हेकल फॉर युअर निड्स फक्त गरजे पुरतेंच सामकें कन्विनियन्स यूज युअर व्हेकल फॉर कन्विनियन्स. डू नॉट यूज युअर व्हेकल फॉर जॉय रायड फन रायड प्लेजर रायड. कित्याक 99% जे एक्सिडेंट जाले अशें दिसून येता की भुरगे जॉय रायड फन रायड आनी प्लेजर रायड. आनी जेन्ना तूं आपल्या गरजे पुरतीच गाडी चलयता तेन्ना तुका खंय खास कळगी आसा तुजी कामाक वयता रस्त्याची टर्नां खंय आसा ते सगळे स्पीड ब्रेकर खंय आसा हें सगळें तुका कळटा आनी तूं तितले स्ट्रेचाकच ती गाडी वेवस्थीत चलयता आनी तूं अपघाता पासून अलिप्त रावता. तुका एक अपघात जावपाचे चान्सीस कमी जाता. डबल सीट बसयले फाटल्यान दोग तीग जाण बसयले हेल्मेट घालप ना कशी गाडी चलोवप सीट बेल्ट घालनासतना कार चलोवप ह्यो वस्तू खुबश्यो अपघाताक आमंत्रण दिता आनी आपली डिसेबिलिटी वाडटा. तशें केलें आपल्या मार खूब बसता हातपांय मोडून घरा उरता. कित्याक ट्रॉमा युनिट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज हो सदांच फूल जाल्लो आसता विक्टिम्स ऑफ द रोड सेफ्टी. आनी परत आमी गूड सॅमरिटन म्हणल्यार कोण पळय हॉस्पिटलाक टायमार व्हरून कोणाक सोडटा फर्स्ट आवर जे गोल्डन आवर तेन्ना एक 5,000 रुपया एक रिवॉर्ड सुद्दां आमी दिता फ्रॉम ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट 5,000 फॉर ईच पर्सन. एक 3 जाणां वयले एक मनशाक 15,000 एकट्याक 5,000 दिता. सेकंडली अपघातांत कोण मृत्युमुखी पडटा तेजे विक्टिम्स ऑफ द रोड सेफ्टी तेजे कोण पळय जे उरले आसा सर्वायवल्स आसा त्या सर्वायवलाक आमी 2 लाख रुपया ही गोवा गव्हर्मेंटाची स्कीम अदर दॅन ऑल द स्किम्स म्हणल्यार तुमी कंपेन्सेशन घ्या सगळें घ्या पण 2 लाख रुपया गोवा गव्हर्मेंटा तर्फे आसा. आनी तेका फक्त एकच अट आसा की विथीन अ इयर तुवें एप्लाय करूंक जाय आनी तेजी इन्कम ग्रूप आहा एज म्हणल्यार तेजी इन्कम फॅमिलीचे 10 लाखां पेक्षा चड आसपा जायना. आनी ते प्रत्येक मनशाक आमी फंड्स अवेलेबल केलो आसा. अशें आमी कितलेशेच कोट्यांनी रुपया आमी लोकांक दिल्ले आसा. प्रत्येक एक्सिडेंट विक्टिम्स जो आसा आनी ते सर्वायवल आसा ताका 2 लाख रुपया हें स्पेशल म्हणजे इंडिया भितर खंयच ना फक्त गोंयांकच आमच्या गोवा गव्हर्मेंटा तर्फे ते दिल्लें वयता आनी वाहतूक खातें तेची कारवाई करता आनी आमी आज दिले जाल्यार विथीन 1 or 2 months आमी तांकां कंपेन्सेशन डिस्पर्स करता. जेन्ना चडांत चड लोकांनी एक्सिडेंट जाल्ले कोणाक सांगा तांकां आनी तुमी हें तेजो लाभ घेवचो ह्या स्किमीचो.
देव बरें करूं संदीप बाब, तुमी मुद्दाम स्टुडियोंत आयले आनी आमकां बऱ्योचश्यो गजाली रस्ता सुरक्षा आठवड्याच्या निमतान सांगल्यो. असोच तुमचो आमचो मोग आसचो आनी परतून एक फावट तुमकां आमकां पळोवपाक आमी वाट पळयतात. देव बरें करूं.